कारापूर सडोणचे लोक फाटले 107 दीस जाले आंदोलनात बसल्यात। ते भायर केस एनजीटीतूय पावल्या। आता आंदोलनात आध्यात्मिक रूप घेतला। आंदोलनाची अशी दिशा की आम्ही 3 अशा गोष्टी आसा। एक आम्ही लिगली हायकोर्टान आणि एनजीटीन अप्रोच केलेलं असा। दुसरी बाजू असा लोकांचा सिटीन प्रोटेस्ट 107 दीस चाललेलो असा। आणि तिसरी बाजू जी असली आमची आध्यात्मिकची स्पिरिच्युअल हवन आणि होम घालपाचे ते आमचे आयज जाल्ले एक कंपोनंट फाल्यां समाप्ती जातली। सो ह्या हितून हेच्या पयलीं आमी सांगणे घातलेलेच आसा, पण हे आमचे जे मोठे कार्य असलेले ते खंयतरी करपाची आमची इच्छा असली, सगळ्या भुरग्यांची गांवकारांची इच्छा असली म्हणून आमी हे सगळे हवनाचो कार्यक्रम करून सगळ्यांक त्या हितून एकूच मागणी केल्या देवा कडेन की सगळ्यांक गांवकारांक एक शक्ती मेळोनी आनी सगळ्यांचे जे संकट आसा सगळ्यांचे संकट म्हटल्यार हितून सगळे गोंयचे जितले एनवायरमेंट एक्टिविस्ट आसा जे गोंया खातीर झगडपाक सोदता, जे सगळे गोंयकार आसा जे गोंय वाचोवपाक सोदता, ह्या सगळ्यां खातीर आयज आमी प्रे केल्ले आसा। हांगासर जे स्टेटमेंट केला त्या हेजेर हांव म्हणटा की कोणी राग घेवंक जायना। तेंच्या मनान जे आसा की मनान सगळे गोंयचे बरें जावंक जाय, सगळ्या लोकांचे बरें जावंक जाय, हे एकूच उद्देश आसा। त्या खातीरूच हो हवन आसलेलो। सो जर तरी आमकां कितें तरी तेंच्या तरेन वायट आसलेलें जाल्यार ते हवनान तेंच्या खातीर बरें मागचें नासलें। सो हांव हे सगळे जे म्हणटा पळय तेंच्या कडसून जे स्टेटमेंट केल्ले आसा तेजे तुमी वायट मान घेवंक जायना। इनफ आसूं जावं बाकीचे सोशल एक्टिविस्ट आसूं जावं पॉलिटिकल लिडर्स आसूं, तेंच्यांनी खंय तरी एक जावन हो गोंय वाचोवपाचो जो केला सुरवात केल्ली आसा ते सुरवातीन आनीक मोठ्या प्रमाणान परत एक युनायटेड एकूच फ्रंट घेवन एकाच फ्रंटाचेर काम करून सगळ्यांनी गोंय वाचोवपाचो प्रयत्न करून आनी अशेच तरेन चालू दवरूंक जाय अशी म्हाजी मागणी तरी आसा। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।